दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बोवापर बाय तरान तुमकां ह्या सकाळच्या वेळावर तो स्वागत हांव मागता. सोम्या सांगता जियोंक, सोम्या सांगता रावोंक, सोम्या सांगता आसूंक मेळिल्लो व्हरतो अवकाश आमी घेवया मोगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू जीजस. आर्गां तुका, ओगळाप तुका जेजो, वंदान तुका. हो दीस आमकां तुवें दिलाय. आपर बाय तरा आमकां सांबाळलाय, न्हिदेंतले आमकां उठयलाय आनी परत त्याच वर्ता जिविताच्या देण्यांत आमकां तुवें वांटेली केल्लें आसता. सोम्या तुज्या मोगांत आमकां जियोंक वर्ती उर्बा ती आमच्या थंय रस आनी त्या उर्बेंत हर एका वेळा आमी तुज्या सांगता तो बरो संबंद रचून आमी तुज्या सांगता एक जावच्याक जाय जाल्यार कृपा आमचे थंय तूं बर. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी जायते बडी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत सदांच एक वेळ संतोशाचो, उल्हासाचो, आत्मीक घटायचो म्हणून आमकां जायना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय थोडे बडी सुखी दाडी येता, थोडे बडी निरासपणी बगता आनी अशें बगता आसतना आमी तातूंच रावचें म्हण कांय गरज ना. ताच्या बदलाक नव्यान आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां अवकाश आसा. तर किर्तन 63 आमकां अशें सांगता, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो थान येता, सुके गळडे उदक नातलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता, तुजेर नदर लायता. आनी तुजेर नदर लायतना परत निराश जाल्लें म्हजें निराशपण निराश जावन उरना. ताच्या बदलाक हांव परत उर्बेन भरता. तुजी कृपा म्हाका पुरो, तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. किर्तन अपुरबाय तरान म्हणटा, म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात, म्हजो जीव तुजो व्हरतो मोग करूंक पेसाडता, कित्याक तो तुजो मोग मोलादीक जावन आसा. हांव तुका सोदून आसा, म्हजो आत्मो तुका थान येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मगाच्यान आमी पळयता प्रकृतीच आमी पळयली जाल्यार एक रूख तो फाल येता, फालो न्हू बरो दिसता, चिवाळ दिसता, पूण वेळा काळाक तो तेजे कोलयो पिकतात आनी ते सकयल पडटात आनी रूख कोलयो नासतना सुको दिसता. पूण सुका जुलोर सुकोत उरना. स्प्रिंग टायमाक परतून तेचे आंकरे फुटतात आनी परत ते कोले वाडटात आनी थोड्यान फुलां जातात, थोड्यान फळां जातात. पूण उपरांत तेच प्रोसेस तें जाल्या उपरांत परत ते कोली पडोवन तो रूख सुको दिसता. हे आमी पळयता आसतना त्या रुखांत सुका आसतना कोणी ताचे लागीं येना, सुकणी ताचे थंय बसनात. पूण केन्ना तो पासो फाल येता तातूं जातात आनी तातूं फुलां आनी फळां ह्या वेळार जायती सुकणी येवन ताचे गोंटेर बांदतात आनी तातूं रावतात. हो रूख सुको आसलो तसोच उरोंक ना. ताचे थंय आंकरे आयिल्ले आसा, फाल येयल्लो आसा आनी फालोन तो बऱ्या तरान मुखार वता आसतना वर्त्या तरान ताचे थंय जायती बदलावण जाता. ही बदलावण स्वाभावीक मोगाच्यान प्रकृतींत. तशेंच आमच्या जिवनांत थोडे बडें निरासपण तें स्वाभावीक जाता. ताका आमी म्हणटा स्पिरिच्युअल ड्रायनेस, आत्मीक तरेचें निरासपण. पूण आत्मीक तरेचें निरासपणांतूच आमी रावोंक ना. आमी थंय तावन उठोवन हे जाय आनी तें आत्मीक निरासपण आमी आमचे तावन खाण उडय जाय. तर तेरेजा आविला कितें म्हणटा, मागण्यान निरास बगतना भियेनाका म्हणटा. तें माजोवन वेता, कित्याक तें निरासपण थंय उरना. पूण
निरासपण येता आसतना देवाचो संबंद आमी मोडूंक नजो. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसा पांटे. एक दाखवाल त्या पांट्या ते पांटे एका दाखवाल थंय एक जावन रावल्यार हे तेच फळ दितात. म्हळ्यार ताची सकत ते वण घेतात. जावंक पुरो थोडे बटी बरो ईट मेळनातल्या वेळार चड फळ ते दिवंक शकचे नात, पूण जिवाळ ते उरतात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत निरासपण बगलें म्हणून आमी देवाक चोण सोडूंक जायना. देवा सांगत एक जावन आमी रावोंक जाय, देवा सांगत एक जावन चियोंक जाय. आनी तशें आसतना आमचे ड्रायनेस, द स्पिरिच्युअल ड्रायनेस ते माजोवन वेतलें. तेरेज ऑफ लिझ म्हणटा खरो मोग म्हळ्यार तुकाच तुवें दिवचें. तुजे कडेन कांयच नासल्या वेळार तुकाच तुवें समर्पीत करचें, तुकाच तुवें अर्पोवचें. आमी पळयता काजारा पयलें जायतो मोगूब जाता. ह्या दिसांनी जायते मोग काडणारे आसात आनी ह्या मोग काडणार मदें जायतो मोग पासारता, आशार पाशार जाता, बादल जाता. पूण हो मोग काजारा उपरांत त्याच प्रमाणे जियेत आसतना थोडे बटी त्याच मनशा सांगता आसतना ताचे हॅबिट्स आनी ताची संवय पळयत आसतना ताचे सांगता जियोंक कश्ट जातात, जियोंक कश्ट जातात. एकामेका होंदन करूंक कश्ट जातात. पूण होंदन करूंक कश्ट जालें म्हणून आमी काजार सण दावना, एकामेकाक आमी सांगातपण सण दावना. निरास बगलें जाल्यार आमी केल्ल्या त्या एका बसवणेच्या एका उतराकाल ती बऱ्या तरान सांबाळच्याक निरासपण आमी सोडून परत त्या लग्ना जिवितांत जिवाळ जावंक प्रयत्न करता. जिवाळ जावंक म्हळ्यार परत ते आमी बऱ्या तरान जियोंक एकलो होंदाणिके करून वचनातल्यार आनी एकले होंदाणिके करता, आनी एकलो होंदाणिके करिनातल्यार व्हंकल आनी न्हवरो तांच्या मदेगांत बरें होंदोन वचोन एकामेकाक समजोन घेवंक प्रयत्न करतात. कित्याक तो लग्नाचो बांद दवरचे खातीर. मोग करणाऱ्यांतय केदाळय तें सोडून वचोंक जाता. पूण काजर जाल्ल्या उपरांत आमी त्या लग्नाच्या बांदा पासत जायतीं जाणां आज म्हणटात हांवें सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तो बेस हांवें विंचला, देवान तें जोडी केलां, आमी मोडूंक न्हय. म्हळ्यार एकच एक उद्देश बसवणेन दिल्लो, बसवणी केल्लो आनी त्या देखून जायतीं जाणां तांच्या जिवनांत तें भोगतात आनी त्या प्रमाणे तीं करतात. मोगाचें न्हू, आत्मीक वाडावळ आमच्या थंय जावच्याक, आमच्या थंय आसलें निरासपण काडून उडोवच्याक आमी म्हणटा आत्मीक संपूर्णता, स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी. स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी अशी आसता की इग्नेशियस ऑफ लॉयोला आनी जॉन ऑफ द क्रॉस ते एक आवय आनी भुरग्याक सरी करतात. एक भुरगें आवयचे मुखामळ पळयता, आवयची वळख धरता आनी त्या आवयची बरी वळख जाता ताका. आवय खंय आसल्यार तें भुरगें धांवोन येवन आवयक पटलोवन धरता. आवयचो तो मोग तें आटापता आनी आवय त्या भुरग्याक इतल्या पुरबायताना पटलोवन धरता. कित्याक आवय आनी भुरग्यां मदें आसचो तो संबंद. दीस वेता तें भुरगें आवयक भोव लागशिल्लें जाता. आवय सांगतात तें आसता आनी अशें आसतना आवय ताका सोडून सोडिना. आवय बऱ्या तरान ताका सांबाळटा आनी त्या प्रमाणे आवयच्या वर्ते जिवनांत तेंय आपलें जिवन भागीदार करून घेता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी खंय वता आसतना ल्हान भुरगीं आसल्या कडेन वता आसतना कांय किल्लीं चॉकलेटां व्हेलीं, त्या भुरग्यांक दिलीं, तें भुरगें तें खाता आनी उपरांत दुसरे फावटी आमी वता न्हय, तें भुरगें धांवोन येता. कित्याक पयले फावटी चॉकलेट दिली रूस आनी ताका कळीत आसा हो मनीस म्हाका चॉकलेट हाडून येतलो. ह्या फावटी तुवें दिलें, भुरग्याचो संबंद बारी लागशिल्लो जाता. केन्ना तूं थंय वताय तें भुरगें तुका पळयता, धांवोन येता, ल्हान जावन दी नेणटें जावन दी तें धांवोन येता आनी एकाद वेळार तुवें विसरोन गी ह्या तुका वेळ मेळनासतना गी चॉकलेटां व्हरोनाय. भुरगें येणें पळयता, इल्लें बेजार जावंक पुरो तुवें कांय हाडूनाय म्हूण, पूण भुरगें तुजें प्रेजन्स म्हळ्यार तुजें हजारपण एन्जॉय करता.
तुजें आजारपण त्या आजारपणान तें संतोसता. कित्याक भुरग्याक तुजें चॉकलेट मात न्ही, तुजें येणें भोव गरजेचें जावन आसा. आमचो संबंद मागण्यांत बरो आसता, देवा सांगता. मागण्यांत आमी दवरूंक जाय तो देवा सांगता. आनी तसलो संबंद देवा सांगता आमी दवरता आसतना निराश भोगल्यारी आमी निराशपणांत रावचें न्हय, मागण्यांत देवाचो संबंद जोडचो. हें जेजू बोवापुरबाय तरान आपल्या शिसांक शिकयता. तो त्या जेसमनी मळ्यांत रगत गमयता आसतो म्हणूंक लागलो, 1 घंटो म्हजे खातीर जागे रावोंक तुमकां जावना गे. म्हजे खातीर मागणें कर म्हणो ना ताणें. म्हजे खातीर मागणें तुमी ताळ्यान संपट नासतना रावच्याक, तुमचे थंय तें निराशपण भोगना जावच्याक तुमी मागण्यांत रावा. तेंच्या मागण्याची जेजू कांय गरज नासली, कित्याक तो देवाचो पूत आनी ताका कसली हांची गरज मागण्याची. तो आपल्या बापा कडेन संबंद रसून दवरच्या खातीर हर एका वेळार त्या मागण्यान तो आसतालो. ताचें जिवीत मागणें जाल्लें आनी तें आमकां तो शिकयता. अशें आसता निराश भोगल्यारी आमी त्या निराशपणांत रावनासतना आमचें जिवन आमी बरें करच्याक, आमी सदांच वर्त्या तरान जियोवच्याक देवा लागीं आमी आसच्याक आमकां आपोवणें दिलां. तर निराश आमकां सदांच दोशीना जावच्याक मागण्यांत देवा सांगता आमी एक जावन आसा जाय. तर हें निराशपण भोगतना तातूंत भायर येवचें कशें? थोड्यां म्हणजे आमकां मागोंकूच जायना, कितें जाता म्हूण गोतूना, स्पिरिच्युअल ड्रायनेस जाला, म्हजे थंय सकतच ना. हें जेवसाची विदवळी कितें करता गे म्हळ्यार तुवें मागोन वचो, तुवें देवा लागीं एक जावन वचो, तुवें निराश भोगो जाय, तुजें जिवन त्याच प्रमाणे तें पिडार जाय म्हणल्या खातीर जेवसार नाडटा. पूण आमकां केन्ना तें कळीत जाता, जेवसार आमकां नाडटा म्हूण कळीत जाल्ल्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? मागणें सोडिनाका. निराश भोगल्यारी मागणें मात सोडिनाका, करचें सोडिनाका. तें सारकें ना, हांवें केल्लें हें ना तें ना म्हणच्या बदलाक तुवें मागण्यांत जियोंक जाय. जॉन ऑफ द क्रॉस म्हणटा मागणें सोडिनाका. जपानांत शिबिको म्हणलो एक जागो आसलो. हो जाग्याचेर रेल्वे स्टेशन आसलें, बरें सोबीत आसलें खंय. आनी त्या रेल्वे स्टेशन भायर एक तांब्याचो व्हडलो पेटो करून घाला. आमच्या थोड्या रेल्वे स्टेशनांत आमी पळयलें जाल्यार थोड्या मनशांची मुर्ती आसता. आमच्या विधानसौध गेल्यार केंपेगौडाची मुर्ती आसा. तशेंच हारांची मुर्ती आमी पळयल्यात. व्हडल्यो व्हडल्यो मुर्ती करची एक प्रवृत्ती थोड्या कडेन सुरू जाल्या. आनी अशें आसता जपानांत शिबिको म्हळ्यार त्या रेल्वे स्टेशन लागीं वो पेट्याचो तांब्याचो पेटो व्हडलो दिसोन थंय तांणी दवरलो जावन आसा. आनी तेजे मुर्तीकर कित्याक हो दवरलो गे म्हळ्यार त्या रेल्वे स्टेशनांत एक प्रोफेसर येतालो. हर एका दिसा तो रेल्वे स्टेशनाक तो प्रोफेसर येवन शिकोवंक कॉलेजी वतालो. आनी कॉलेज येता आसतना ताचे सांगता एक पेटो केदाळ्या येतालो. तो पेटो ताचे सांगता कॉलेजी म्हणसर वेतालो, कॉलेजींत थंय रावतालो. आनी हो प्रोफेसर पाटी येतना रेल्वे स्टेशन म्हणसर ताचे सांगता येतालो आनी तो रेल्वे सोडून वेतालो. उपरांत प्रोफेसर पिडे निमती मरण पावलो. मरण पावल्या वेळार हो पेटो बारीक कंतिश्ट जालो. पूण लागभग 9 वर्सां तो पेटो हर एका दिसा कशें प्रोफेसर आसतना तो थंय ताचे सांगता कॉलेजी वेतालो गे, त्याच प्रमाणे कॉलेजी वेतालो. सांज जातना रेल्वे स्टेशनाक पाटी येतालो खंय. त्या देखून त्या पेट्याचो एक मोग त्या प्रोफेसर वयर. आनी जें कितें प्रोफेसर सांगता तो वचून येतालो ते ताणें प्रवृत्ती उपरांत दवरली हर एका दिसा. ताचे तें उणें जावना त्या खातीर ताच्या मोगा खातीर आनी ताच्या त्या एका बऱ्या तरान ताणें त्या पेट्यान त्या मनशाचो उगडास दवरल्या खातीर तो एक व्हडलो तांब्याचो पेटो शिबिको म्हणल्यार जपानांत रेल्वे स्टेशनाच्या भायर ताचे एक व्हडले एक तांब्याची मुर्ती करून दवरल्या. आनी हो पेटो हर एका दिसा त्या मनशाचो उगडास काडून तो कितें करतालो तें करतालो. तो मनीस मेला म्हूण ताणें सोण सोडूना, ताच्या बदला केदनावर एक पेटो मेलो तेच ना म्हणसर ताणें तेच हॅबीट ताची दवरली जावन आसा.
मागण्याक एक वेळ दी, मागण्याक एक वेळ दी. हांव रेतेरी मंदिरांत आसा, म्हाका जायतो वेळ मेळटा, मागण्याक वचोंक जाता, येवंक जाता. पूण केन्ना हांव रेतेरी मंदिरांत ना म्हूण चिंत्या. एका तुमी आतां घरां आसात म्हूण चिंत्या, आनी ह्या घरांत आसतना तुका म्हणलो एक जागो आसूंक जाय. एक पर्टिक्युलर जागो मागण्याक आमी दवरूंक जाय. आनी तो मागण्याचो जागो आमी दवरलो जाल्यार त्या वेळार आमी खंय बैसारल्या त्या वेळार त्या कुडा वचोन एक मागणें करचें, त्या जाग्या लागीं वचोन मागणें करचें, हें आमी आमच्या जिवनांत करूंक शिकत जाय. त्या खातीर म्हणटा आमी मागण्याक तो वेळ दिवच्या खातीर आमच्याच कडेन आमी एक ल्हानसो जागो मागण्या खातीर दवरिल्लो जाय. हांवें पळयलां थोड्यांच्या घरा, हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटांत मिसांग रेतेर दिवन आसतना त्या मनशान थोड्यांच्या घरा उपरांत गोंयां जावं दी मंगळूर जावन गेल्लो आसा. स्पेशली गोंयां वता आसतना थोड्यांच्या घरांनी तांणी एक अपुरबायेचें कूडूच केलां. ती म्हाका म्हणटाली, हें म्हज्या मागण्याचें कूड फादर, हें म्हज्या मागण्याच्या कुडां या फादर. आनी हांव स्पेशली चड जावन कोणा सकडी घरां गेलें, तांच्या घरां मागण्याचें कूड आसता, थंय वचोन बसोन जाल्यार मागलां. अपुरबाय तरान तें सुरंगार आयलां, अपुरबाय तरान तें सबयलां आनी थंय बसोंक ताणें अरेंजमेंट केलां. कित्याक म्हजो थोडो वेळ देवा सांगता हांवें प्रायवेट तरान करचुसो, म्हजो थोडो वेळ देवाक हांवें दिवचो. आनी त्या खातीर मागण्यांत एक अपुरबायचो जागो आमी रचलो जाल्यार तो जागो आमकां दिसान दीस देवा सांगता संबंद रचूंक आदार जातालो. आनी असले आदार दिता आसतना हांवें तो बगयलें. आमी हे फावटी रेतेर दिवंक गेल्ल्या गोंया, आनी त्या वेळार आमचे भाव म्हणा लागले, थोड्यांच्या घरा आमी मागोवंक गेले जाल्यार ते म्हणा लागले, ओ कसलो एक चार्य फादर, कितें म्हणजे हांची घरांत एक मागणें जाल्यांत म्हणा लागले, हांच्या घरांत एक मागण्याचीं घरां जाल्यांत म्हणा लागले. आनी तसलें मागण्याचें घर ताणें रचलें आसता. अपुरबाय तरान देवाचो व्हरतो स्पिरीट आमच्या थंय सदांच जियोंक आमकां भागीदारपण जाता. तसलें बरेंपण आमकां जियोंक देव आदार दिता. देवाच्या व्हरत्या आदारान सगळें बरेंपण आमकां जावच्याक मागण्याक थोडो वेळ मात्र न्ही, मागण्याक एक बरो जागो दिवंक विसरनाकात. तिसरें, आमचे थंय निरास भोगनासतना रावच्याक हांव देवाच्या उतरांनी बरोवंक पुरो, गायन हांव करूंक पुरो, जायते कडेन देवाच्या विशयान उलोवंक पुरो, पूण म्हजें थंय आत्मीक व्हडपण, द स्पिरिच्युअल प्रायड आयलें जाल्यार म्हाजें सगळें कोसलोन पडलें बरें. त्या देखून हांवें कितें करूंक जाय, देवाक हांवें म्हजें थंय दवरचें तर देव म्हजें सांगता सदांच आसा जाय तर देवाचो जिनस म्हजें थंय आसतना हांवें स्पिरिच्युअल प्रायडांत ह्या स्पिरिच्युअल आत्मीक व्हडपण हांवें चिंतूंक नजो. म्हाका सगळें कळीत आसा, म्हाका तें आसा, ताणें केलें सारकें न्ही. हें आमच्या समाजांत आज आमी पळयता. हे आमच्या पवी सभेंत थोड्या जाणांनी म्हणचें आसा, म्हाका बरें मागोवंक कळीत आसा, हांव मागण्याचो जावन आसा. जायते कडेन आमी पळयता, हांव तूं मागण्याचो म्हूण हेरां म्हाका दाखयचें म्हूण कांय गरज ना. ताकाच म्हणचें द स्पिरिच्युअल प्रायड म्हळ्यार आमी मागण्याचो म्हूण एक्जिबीट करना, हेरांनी म्हाका पळोवन म्हाका आयडेंटिफाय करचें म्हणल्या खातीर हांवें मागण्याचो म्हूण दाखोवचें. थोड्यांक कंपनी येता खंय, थोड्यांनी बोब घालचें आसा, त्या जाल्यार ऑटोमॅटिकली मनीस चिंता, ओ मागण्याचो म्हूण दिसता, क्रावडांत येतना काल जाता, पब्लीक पॉप्युलॅरिटी जाता. त्या देखून आत्मीक व्हडपण तुवें हेरां थंय दाखोवच्याक न्ही, आत्मीक व्हडपण तुवें बरें जियोवच्याक. तर आमी देवाच्या उतरांनी भरल्या तर आमी कितें करूंक जाय, आमी देवाक लागीं सरी जाय. आनी तो आमकां लागीं सरतलो म्हणटा जाकोबाचें पत्र. तूं देवाक लागीं सर आनी तो तुका लागीं सरतलो. बार्तिमेयाचें मागणें पळया मोगाचें मार्काच्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार कळीत जाता. सिंपल मागणें आमकां कितें कळीत आसा तें आमी म्हळ्यार पुरो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. सिंपल.
जेजू बरें आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. व्हडलें व्हडलें मागोन व्हडलें कितें करूंक तुका आनी म्हाका आपोवना. खालत्यापणांत सरळ रितीर मागोन देवाक लागीं सरल्यार देवूच आमकां लागीं सरतलो. तर आमी बरी मागणी आमच्या मोतींत ती कितलीय सिंपल जावन ती आमी दवरून मागलें जाल्यार आमकां जायतें बरेंपण लाभतलें. भावार्थाचो जोमो त्याच्या सांगात आमी एक जावन जियोंक शिकूंक जाय. इगर्जेंत आमी वेता हांव मेसाच्या बलिदानाक भागीदार जाता हांव भावार्थाचो जोमो आमकां मेळटा. रेतीर मंदिरांत आमी वेता हांव रेतीर मंदिरांत जायते लोक येता ते आमकां भावार्थाचो जोमो मेळटा. आनी असल्या जाग्यांनी पवित्रताय वाडटा. त्या खातीर जायते आमचे इगर्जो आमी उक्ते दवरता. कित्याक म्हळ्यार तसो एक अवकाश लोकांक मेळोवन दी. जायते फावटी आमी मिसां आराधना लोक उण आसल्यार दवरता. कित्याक म्हळ्यार व्हड लोक येवंक आसा ताका तो अवकाश मेळोवन दी. अवकाश आमी कर दिवचो तो गळसूचो लोकांक जावन आसा. त्या देखून आमी भावार्थाच्या जम्यांत एक जावंक शिकूंक जाय. हांव एक सुरत मागतां. म्हाका मागोंक गळीत आसा. म्हाका कोणाची गरज ना म्हणल्यार बरें आमी जेवचें न्हय. भावार्थाच्या जम्यांत एक जावन मागता आसतना म्हजें सुकेदार म्हजें तें आसलें निरासपण तें आत्मीक निरासपण पयस सरतलें. आत्मीक वाचप बायबल या हेर स्पिरिच्युअल रिडींग आमी करता आसतना तें मतीन दवरून तें जियोवचें. आत्मीक वाचप आनी हें आत्मीक वाचप आमी वाचतना सगळें बरेंपण देवूच आमकां रचून दिता. त्या आत्मीक वाडावळींत आमी एक जाता. त्या देखून आत्मीक वाडावळ आमची जावच्याक बायबल आमकां सदांच एक आदार जावन आसा. केन्नाय एक निरासपण बगलें बायबला वच उक्तो कर एक ल्हानशें वर्स काड आनी वाच. तें वर्स तुका अपुरबाय तरान आदार दितलें. आत्मीक डिरेक्टोरी आमकां गरजेचो. कितेंय चड उणें करता आसतना स्पिरिच्युअल ड्रायनेस येतना निरासपण बगता आसतना मागोंक जायना म्हूण बगता आसतना तुजो एक मॅच्युअर्ड स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसा जाल्यार तो तुका आदार दितलो. तो तुका तुवें कशें जियेचें म्हूण तो तुका सांगतलो आनी त्या प्रमाणें तुजें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक तुका आदार जातलो. आमच्या जिवनांत आमी खंय वचचें म्हूण वाट कळीत नासल्या वेळार स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आमकां वाट दाखयतलो. स्पिरिच्युअल डिरेक्टर त्या प्रमाणें आमकां गायड करतलो. स्पिरिच्युअल डिरेक्टर त्या प्रमाणें आमचें जिवन मांडून बऱ्या तरान मुखार सून व्हरूंक आमकां आदार जातलो. वचोन एक बरें खुमसार जावचें. जायते फावटी आमचें स्पिरिच्युअल ड्रायनेस कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमचें तें पातकां आसोंक बरो. थोडे फावटी आमचें तें नामक्षणां आसोंक बरो. थोडे तें आमचें तें कितें आमी सांगलें तें परत परत कांतायता जावंक बरो. हाका हर एकाकी एक अपुरबाय तरान सोल्युशन आसा. बरें खुमसार आमी तें लिपोवन दवरन आमचें तें दवरन कांयच फायदो ना. मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी बरें खुमसार जाता आसतना देवूच आमच्यो वाटो उक्तो करतलो. आनी त्या प्रमाणें एक मनीस आसलो आतां जायतो ओल्ड जाला तो प्राय जाल्या एक सायड ताका येना. घरांत ताचें सिच्युएशन तितलें बरें ना. तो एक 2 दिसां पयलीं म्हाका फोन करून तो म्हणूंक लागलो म्हाका एक कावजेनी बगता फादर. कित्याक ताचें बें बगता तर कित्याक म्हूण विचारलें. म्हाका दिसता हांवें कोणाक बगसूं ना फादर. त्या देखून म्हळ्यार कोणाचे राग आनी आसा गे म्हूण विचारता. पळय थोडो ल्हान ल्हान राग आसा न्हय फादर म्हजे थंय तुमकां तो कळीत आसा. त्या देखून तो राग बगची नासल्या देखून म्हाका दिसता परत म्हाका एका तरेचें बियेचें एक उपजो आनी म्हजें थंय येता. बें एक दिसता म्हणूंक लागलो. आनी अशें आसतना हांवें ताका सांगलें भियोवची गरज ना. भियेनाका. जें कितें तुका वचोन एक बक्षाणें मागोवंक जाय वचोंक तुका जायना आसले कडेन देवा कडेन एक बक्षाणें माग. देवा हांवें कितेंय चूक केली जाल्यार तें म्हाका बक्षी म्हूण सांग. आनी पाद्राब कितें आयलो जाल्यार एक आपोवंक धाडलें जाल्यार एक बरें खुमसार जा. बरें खुमसार जावन तें सगळें सांग. आनी त्या वेळार तुका आसली ती कावजेणी आनी ती भिरांत पयस वेताली म्हूण ताका हांवें सांगलें. आनी लास्टाक आमी पळयलें पर्सिवियरन्स इन प्रेयर. मागणें सोडिनाका. मागणें आमी सोडल्यार तर आमचें जिवन निरासपणान बगता.
निर्पळ जाता, जेवणसार ताकाच राखोन आसता. तुवें मागणें केलें जाल्यार जेवणसार भियोन धांवता. तुवें केन्ना मागणें करचें सोडलें, निराश जालोय जाल्यार जेवणसार लागीं लागीं येवनो तुजें सत्यानाश करूंक तो पेसारता. त्या खातीर म्हणलें आसा, सोर येता सोरूंक, लुटूंक, विभाट करूंक आनी नाश करूंक. तसलो सोर जेवणसार राखोन आसता. स्पिरिच्युअल ड्रायनेस, निराशपण केदाळा वो भक्ता घे म्हणून आनी तातूंत तुका उठोवंक सोडिना. त्या देखून थोड्या जाणांक कितलेंय सांगल्यार तांकां पाटी बावन्स बॅक करूंक कळीत जायना. बावन्सींग बॅक म्हळ्यार आमी परत उठ जाय आनी परत आमी त्या देवा लागीं ये जाय, म्हळ्यार एक चिंतप आमचें थंय सदांच आसूं जाय. त्या खातीर आमी म्हणटा बावन्सींग बॅक. आनी बावन्सींग बॅक आमी करता आसतना, देवा सांगता आमी आसतना देव आमकां खंयच्यान ती उणें करिना. देवाचें बरेंपण तो आमकां दिता. सोमेच्या वर्त्या नांवान, सोमेच्या आदारान आमी जियेवया. सोमी आमकां दिता तें बरेंपण आमी घेवया. सोम्याचें बरेंपण आमी घेता आसतना देव आमच्या सांगता आसलो, सदांच आमकां ताच्या वर्त्या बळान भरता. ताच्या सांगता आमी एक जावन रावल्या नंतर देवाचें बळ आमचें थंय बलिश्ट जाता आनी आमचें थंय असलें स्पिरिच्युअल ह्या आत्मीक निराशपण संपूर्ण तरान काडून उडोवंक आमकां आदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रत्येक तरान अविनाश आनी तेंच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना देवाचो वर्तो संदेश प्रसार करूंक तांणी करची ती मिनात. आनी प्रत्येक तरान विनोद गांगुली आज देवा सांगता तो आसा, एक आमार उगडास. ताणें ती केल्ली मिनात आनी ताणें तसो केल्लो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस, देवाच्या वर्त्या उतराक ताणें दिल्लो तो मान सदांच वर्त्या तरान ताका तें भागीदारपण देवा सांगता दिलां. आमी वर्त्या तरान देवाच्या मोगान जियेवया, देवाच्या उतरा खाल आमी जियेवया, मागण्याचे आमी जावया, बळादीक हातेर आमी जावया आनी ह्या वेळा देवाचे वर्तें आशिर्वाद तुमचे वयर हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. दिव्यवाणी